sobat ubartomu. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेय सवे आसूं. तुमची सोबी आसूं. प्रितीच्या भाव भयणीनो, सगल्यांक तुमकां येवकार. आयच्या ह्या मिसा बलिदानांत ह्या पिलारच्या दोंगरार आमी ह्या देव मंदिरांत एकठांय जाल्या देवाक आर्गां दिवंक दिनवासूंक जायतें बरेंपण देवान आमचे तांय दाखयल्लें आसा. आनी हो एक नवो दीस ताणें आमकां आमच्या जिवितांत फावो केल्लो आसा. देवाची येवजण आमचे थंय आसता. आमच्यो येवजण्यो जायत्यो आसतात, पूण सगल्यावन व्हड जावन आसा देवाची येवजण, जो आमचे थंय दाखयता. दर एक दिसा तो आमचे थंय उलयता आनी मिसा बलिदानांत आपल्याकूच तो आमकां अर्पण करता. आयज ह्या नोवेनांत वांटो घेतना पयले सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. जायते फावटी आमी देवाची येवजण मानून घेवंक ना जायत. आमी आमची येवजण जावची म्हणून देवा लागीं जायतीं उलयलां जायत. सो त्या पासत आनी दुसरे आमचे चुकी पासत देवाचें बोगसणें मागुया. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमच्या पातकांचो उगडास करुया. पातकी म्हूण ओळखून घेवन सगलीं आमी बाराबर म्हणुया. हांव पातकी सोरपत्वीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडबड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच सांगपार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, तुजी चाकरी करूंक आमकां फावना आनी आमच्या गुन्यांवाक लागून आमी खोतीन भरल्या. तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोडवणदाराच्या येण्यान आमची काळजां तुज्या संतोशान भर आनी फावो ते परी तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पोर इजायास प्रदेवेल्या पुस्तकावेलें वाचप. भुरग्यांक जल्म दिवंक नाशिल्ल्या वांजड्या अस्तुऱ्यानो, खुशालकायेचे उलास सोडात. केन्नाच बाळपणाची दूख भोगूंक नाशिल्ल्यानो खुशालकायेन आनी आनंदान मुरगटात. कित्याक म्हणटा सर्वेस्पोर, सोडलोले बायलेचीं भुरगीं लग्न जालोले पत्नीच्या भुरग्यांवन चोडां. तुजो तंबू रुंद कर, तुजे पडदे सोड. तुजी दोरां वाडय, तुज्यो दांड्यो घट कर. तुज्या उजव्यान आनी दाव्यान वाडटली
तुजें कूळ हेरां राष्ट्रांक आपल्या ताब्यान करतलें आनी सोडलोल्या शारांनी वचतलें. भिवू नाका, तूं लोजेक सांपडची नाय. काळीज गोठ दवर, तूं दोळ्ळीरपणांत लोलची नाय. तूं तुज्या आंकवारपणाची लॉज विसरतली आनी तुज्या विधवेपणाच्या शिरापाचो उगडास काडची नाय. कित्याक तुजो रोचणार तुजो पोती जातलो. ताचें नांव दोळवारांचो सर्वेस्पोर. जो इस्रायलाचो पवित्र देव, तोच तुजो सुरवंडार. ताका सगळे पृथ्वीचो देव म्हणटात. एक खोंती दुखीक सांपडलेले सोडलोले पोतिनी भाशेन सर्वेस्परान तुका नव्यान आपयली. तुजो देव म्हणटा, कोण तरी आपल्या तरणाटपणाचे पोतिनीक सोडटा जायत. गोडीभोर तुका हांव खरेंच विसरलो, पूण व्हडा मोगान तुका परतून वेगेंत घेतलो. क्रोधान भरोवन आयलो वेळ, हांवें म्हजें मुखामोळ तुका दाखयलें ना, पूण सासणीक मोगान हांवें तुजी काकूत केली. तुजो सोरवंडार सर्वेस्पोर म्हणटा. न्हंयच्या दिसांनी केल्लें तशें हांव आतांय करतां. न्हंयच्या उदकान नव्यान संवसार बुट्टी हाडची नात म्हूण हांवें सोपूत घेतलो, तसोच आतांय घेतां. म्हजो राग तुजेर काडचो ना आनी तुका धमकावचो ना म्हूण हांव सोपूत घेतां. पर्वत नपयत जातीत, दोंगर हालोवन येयत, पूण म्हजो मोग तुका केन्नाच सांडचो ना आनी म्हजी शांतीची कोबलात केन्नाच हालची ना, अशें म्हणटा सर्वेस्पोर, तुजी काकलूत करता तो. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. आमी तुका वाकाणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. सगलीं म्हणुया, आमी तुका वाकाणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. हांव तुका वाकाणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय आनी म्हज्या दुस्मानाक म्हजे वयर नाचूंक दिवंक ना. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो आत्मो नरकांतलो वाटयलोय, फोंडान देंवतल्या मदलो काडून म्हज्या जिवाक नव्यान घोटाय दिली. जबाब, आमी तुका वाकाणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो, ताका स्तोत्रां गायात. तो पवित्र म्हूण उगडास धरात आनी ताची स्तुती करात. ताचो राग खिणा भितर ना जाता, पूण ताचें बोळेपण जिवीत भर तोखता. जबाब, आमी तुका वाकाणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. सर्वेस्परा, म्हाका आयक, म्हजी काकलूत कर. म्हाका पाव सर्वेस्परा. दुकान रोडण्यांत काडटालो दीस, तुज्या आदारान आतां उठ्ठा नाचता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. तुका दिनवासतलो निती खाली. जबाब, आमी तुका वाकाणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. उद्गार. सर्वेस्परा, soy, soy. Soy सर्वेस्परा, soy, soy. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. Soy सर्वेस्परा, soy, soy. Ci budziewaj, osonaj, Tusia papaszy, Angawo, Ci zapomną Ci, odpadu, Ludzie tranaga, Ci połodku. Soy सर्वेस्परा, soy, soy. Soy सर्वेस्परा, soy, soy. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. Soy सर्वेस्परा, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सव्वे आसूं. तुमचे सवे आसूं.
लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जुवांवाचे निरोप जेजूचो जबाब घेवन गेल्या उपरांत जेजू लोकांक जुवां विशीं म्हणूंक लागलो, तुमी कितें म्हूण अरोण्यांत पळोवंक गेल्ल्यात. वाऱ्यान हालतात तसली एक बेट ना तर कितें म्हूण तुमी पळोवंक गेल्ल्यात. नाजूक मोव आंगोस्त्रां न्हेसलेलो मनीस ना, व्हड मोलाची आंगोस्त्रां न्हेसतात आनी मौज मारतात ते राजवाड्यांनी आसतात. तर तुमी कितें म्हूण पळोवंक गेल्ल्यात. एका प्रवाद्याक, हय, आनी तो प्रवाद्या परस व्हडतो म्हूण हांव तुमकां सांगतां. हो पळय, तुजे मुखार हांव म्हज्या दुताक धाडटां आनी तो तुजी वाट तुजे फुडें तयार करतलो. जाचे विशीं अशें बरयलेलें आसा तो होच. तुमकां आनीक एक सांगता, बायलांक जाल्ल्या सगळ्या भुरग्यां भितर स्नान दातारा जुवांवा परस व्हड कोण ना. तरी पूण देवाच्या राज्यांत सगळ्या परस ल्हान तो ताच्या वन व्हड. आनी हे आयकलोल्या सगळ्या लोकांन तशेंच 2 वसूलदारांनूय जुवांवाचें स्नान घेवन देवाची मांडावळ मानून घेतली. पूण फारिजेवांनी आनी धर्मशास्त्रांनी स्नान घेतलें ना, देखून आपणा विशीं देवाची येवजण तांणी निर्फळ केली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज देवाचें उतर आमी आयकलां. असलीं उतरां आमकां आयकूंक मेळटात. भियो नाकात आनी देवाची येवजण जी आसा ती आमचे ताईं पुरी जातली. तशें आमच्याय जिवितान आमी पळयता की जायत्यो येवजणी आमच्यो आसात. दर एक मनीस आपली मांडावळ करता आपल्या जिवितान. म्हजें 10th जावन हांव कितें करतलों, 12th जावन हांव कितें करतलों, कितें शिकप करतलों, कितें म्हजो फुडार जातलो. आमचो सगल्यांचो प्लॅन हो येवजण आसता. पूण जायते फावटी आमी मानून घेना की देवाची येवजण आमचे ताईं कितें आसा. जायते फावटी आमी म्हणटा अशें कित्याक म्हज्या जिवितान घडलें. पूण देवाची येवजण आसा तीच पुरी जाता. एक अनुभव म्हज्या जिविताचो ह्या देव आपोवण्याच्या केंद्रान हांव पिलार आसतना काम करतना आमी आंध्र प्रदेश ओकेसांव भुरग्यांक सोदूंक वेताले आपोवणे आसात जाल्यार. सो हांव आनी फादर रॅमी दोगांय आमी गेल्ले 2-3 दीस थंयसर भोंवले. तर 4 भुरग्यांनी म्हणलें आमकां येवंक खोशी आसा पिलार पाद्री जावंक. सो आमचे तो टिकेटी बूक आसल्यो, बुकींग रेल्वे रिजर्वेशन आसलें. पूण ह्या भुरग्यांक लास्ट मिनीट रिजर्वेशन मेळना म्हणून आमी तांकां लोकल टिकेट काडून त्या ट्रेनीन डब्यान तांकां फाटल्यान बसयले आनी आमी रिजर्वेशन कंपार्टमेंटान गेले. तर एक हुस्को आमकां आसलो, हे भुरगे नवे, लँग्वेज तांकां सारकी कळना. तर रातचें आमी वचोन तांकां जेवण दिलें, आमी जेयले आनी न्हिदले. आतां सकाळीं आमी वास्को पावोंक. तर जेन्ना आमी वास्को पावले स्टेशनार, फाटल्यान वचोन पळयल्यार भुरगे नाच. आमी एकदम भियेले. तर कितें करतले. मागीर आमी स्टेशन मास्टर आसा ताका कॉन्टेक्ट केलें आनी जायत्यो वेळ आमी थंयसर उलोवन मागीर तांणी कोणाक कॉन्टेक्ट करून बेंगलोर ह्या स्टेशन मास्टराक फोन करून ताणें अमकें सांगलें. आनी ते भुरगे थंयसर बसून आतां ते रावताले नकोच कोणाक कितें सांगपाचें कितें करपाचें. तर मागीर तांणी पुलिसांनी सोदून तांकां आपोवन विचारून आमकां कळीत केल्लें कितें आसात म्हणून. सो आमी दुसऱ्या दिसा मागीर सांजे तांकां ट्रेन आसली
आनी त्या ट्रेनीर तांकां बसोंक सांगलें जायतें टेंशन आमकां दोगांयकूय जालें आतां कितें करचें आमी सायबीण माईक उलो मारलो की आमकां पाव ह्या वेळार कित्याक कोणाचे तरी भुरगे आनी आमची ही व्हड जबाबदारी आसली पूण देवाची येवजण आसली की ते बरे भाशेन पावतले म्हणून होच हांव नियाळ आयज ह्या शुभ वर्तमानाचेर कोत्तालो की देवाची येवजण आसा ती जाता आनी जेन्ना दुसऱ्या दिसा बरे भाशेन ते गोंयान पावले व्हड खुशालकाय आमकां भोगली देवाक आर्गां आमी दिली सायबीण माईक दिन वाचलें की हे कोणाचे तरी भुरगे आमी तांकां पिलार हाडूंक गेल्ले की पाद्री जातले म्हणून हे देव आपोवणेचें तांकां खुशी आसली म्हणून सो प्रितीच्या भाव भयणीनो आमी पळयता आमच्या जिवितांत जोण एकलो आमी आमच्या जिवितांत पळयत जाल्यार जायती जशें आमी म्हणलें आमचे प्लॅन आसतले आनी देवाची येवजण मोदेंच येता आनी आमी ती स्विकारिना जायते फावटी अशें कित्याक जालें म्हजो प्लॅन हो आसलो पूण जायत्या वर्सांनी आमकां कळून येता की देवाची येवजण आसली ती सारकी म्हणून जो बातीस आयलो देवाची वाट ताणें तयार केली आनी ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळार आमी आसा जेजूच्या जल्माची तयारी आमी कोत्ता जेजूक एक बरो जागो आमच्या काळजांनी करूंक आमी वावुरता आयच्या पयल्या वाचपान इजायास प्रवादी आमकां कितें कळीत कोत्ता वा कितें सांगता एक घडीभर हांवें तुका सोडून दिल्ली खरें पूण व्हडे कोनवाळायेन हांवें तुका परतून वेंगेन घेतलो म्हजो शांतीचो कुंवर कधीच हालचो ना दोलचो ना उलयता सर्वेस्पर तर आयज हें देवाचें उतर आमकां उगडास करता की देव आमकां आपोवंक सदांच आपणाक वेंगेन तो गोपान घेवंक तयार आसता तर आयज जेन्ना आमी ह्या नोवेनान वांटो घेता पाद आग्नेलाच्या जिवितान आमी पळयलें जाल्यार ताणें सदांच देवाची येवजण मानून घेतली ताच्यो येवजणी आसल्यो पूण जायते फावटी खालतीकायेन खालती तो जालो आपल्या जिवितान आनी देवाची येवजण आसा ती मानून घेतली आनी आयज ती शिकवण आमच्याय जिवितान आमी घेवया जशें आमचेय प्लॅन जायते आसतले पूण केन्नाय आमकां जाय तशें घडना त्या वेळार आमी उगडास धरया जरी तर की देवाक त्या वेळार कितें तरी जाय कितें तरी देव आमकां सांगूंक सोदता हो उगडास आमी धरुया आनी देवाची येवजण आमच्या येवजणे परस व्हड म्हणून आमी मानून घेवया तर आयज ह्या मिसा बलिदान वांटो घेतना त्याच देवाची कृपा आनी आशिर्वाद आमी मागून घेवया की आमी सदांच खालती जावन देवाची येवजण आमच्या जिवितान मानून घेवन तो दाखयता तो रस्तो आमी चलूंक देवाचो आशिर्वाद मागुया आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्वप्रदा देव बापाक मानता तसलें जावन मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या व्याकी पवित्र सभेच्या दावाक सर्विस्फोर मानून घेवं. सर्गीच्या बापा तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. तितून दोयेन मानून घे ताचे वरवीं तुजी खरी भोक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशेंच तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक
आमी पाव अशें कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदार आनी सासनाच्या देवा सोर काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजे पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी स्वर्गीच्या सोल दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापाक खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची चोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडोवन ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोस मरो सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कवळाचें रगत पातकांचें मोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोसो धरून मेल्ल्या त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पळसोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार माई देवाचे माई सांगाती आनी तिचो पोती बागयन जुजे बागयन दोन मृतां आनी सोरकाली तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनाक. आमेन.
आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रास आयज आमकां दी, आनी आमची चुकलेल्या बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तालमेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजें उदार काकलोतीन स्वर पातकांतली सुटय आनी सोरा कांतांतली वाठाय. कित्याक रसवतकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांच्यो न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचेय सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचेर पाप काडटली आमची काकलत कर. देवाची शेळी संवसाराचेर पाप काडटली आमची काकलत कर. देवाची शेळी संवसाराचेर पाप काडटली आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत हांव शिवक येता ती म्हज्या जोडट्यान खास हाडना जावं तुजी काकलतीन म्हज्या आत्म्याक तशी करी भलायकी आनी वखद. प्रितीच्या भाव भयणीनो, वस्त जिवो जेजू आमचो सोडवंडार आयज आमकां सगल्यांक तो उगडास कोत्ता, भिवूं नाकात. देवाची येवजण आमी मानून घेवंक तो आमकां आयज उलो मारता. ताच्या जेवणाक आज आपयल्यां ती सगलीं आमी सुभागी. सोम्या तूं म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थूया. देवा आमच्या बाप्पा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणात तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत ओथीर वस्तू मोदें आमी जियेताना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतोल्या देण्याक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगल्यांक मेळो म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. प्रितीच्यानो, आयचे मिसाचें बलिदान आमकां भेटयलां फादर लिओनार्ड, पिलार संस्थेचो वांगडी, जो नेपालाच्या मिसावांत वावुरता. दोनूय देवाचो आशिर्वाद ताचेर आनी ताच्या वावराचेर आमी मागता. व्हडा भावार्थान पवित्र मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेतलो. देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ केलो. जेजूक आमच्या काळजांनी आमी शिवलो. हे मिसा कडसून आमकां मेवलेली कृपा घेवन आमच्या गांवघरा आमी परततना सुरक्षीत आमी पावूंक आनी आमच्या काळजा मनान घेवन आयिल्ली मागणी मानेवोत आग्नेला वरवीं देवान आमकां फावो करची, हीच आमची मागणी आनी आवडे. नातालांची लागशिल्ली तयारी आमी फाल्यांतान सुरू करतले. ह्याच नेमतान कोणूय आमचो मदलो कुमसार जावंक सोदता जाल्यार आमचे यादनीक तुमचे सेवेक कुमसाराच्या कोपेलान आसतले. मानेवोत आग्नेल ओचोऱ्याचो सागर आमच्या गरजां त्रासां आकांताच्या वेळार जेन्ना आमी भावार्थान देवाक उलो मारता, मानेवोत आग्नेल देवा कडसून मागून आमकां आमच्या गरजांक पावता. आयज सुनीता लाल दुबाय थान आमकां अशें कुडीत करूंक लायता. म्हजी धूव जल्मली तेन्ना दोतोरांनी आमकां सांगलें तिका टफ हार्ट प्रॉब्लम आसा म्हूण. तिका 2 म्हयने उपरांत ऑपेरेशन करचें पडलें. उपरांत 11 म्हयन्याची जाली तेन्ना तिका परत ऑपेरेशन करूंक पडलें. आतां ती 17 वर्सांची आसा. दर वर्साक तिका बेंगलोर चॅकअप करूंक आमकां व्हरचें पडटा. ह्या वर्साक मार्चाच्या म्हयन्यान म्हणजे 2021 वर्साक चॅकअप करूंक वेली तेन्ना आमकां सांगलें ह्या वर्साक तिका ऑपेरेशन करून वाल्व घालूंक पडटलो म्हूण. म्हजी इश्टीन आमकां सांगलें की मानेवोत आग्नेलाची नोवेना आसात तर भावार्थान आमी तिचे पासत मागुया म्हूण. हांव दुबाय येतां नोव्हेंबराच्या दिसांनी ऑनलायन मिसांत वांटो घेतालीं. 26 नोव्हेंबराचे ऑपेरेशन करचे आदीं सगळे टेस्ट करचे पडले. टेस्ट करतूच दोतोरांनी आमकां सांगलें तिका ऑपेरेशनाची गरज ना म्हूण. व्हडा भावार्थान आनी दिनवाशी काळजान आमी परत दुबाय वेता. बराबरूच मानेवोत आग्नेलाक बेगीन सांताचो मान फावो जावंक आमी मागता. हो आमच्या भयणीचो बोवाड, एके आवयचो बोवाड तिच्या आकांताच्या वेळार. आमच्याय काळजा मनांनी जायत्यो गरजो घेवन हे पवित्र जाग्यार आमी आयल्या. बोवार्थान उबी रावन हे नोवेनाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. उपकार मेळूंक मागणी. सर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणी खातीर तुजी मांडावड दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर थंय वेचून काडलेल्या सेवकां उद्देशी ओचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानेवोत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवोत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशें जाता मानेवोत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदभरीत जिवितान भागीदार जल्म दाखोवंक उपकार. तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल. एक कुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मानेवोत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणे. अगणीत काकुतीच्या देवा, अगणित काकुतीच्या देवा, सरपट पडून तुज्या पांयां सोरशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी कुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानेवोत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सुबेचे इगोर्जेचे उगड परगटणे उद्देशी मागता. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची नावी. आमेन. मोगाल भावा भयणो, जायतीं जाणां आमी पिडेंत कश्टता.
जायतीं आमची भावा भयणां जी पिडीत आसात ती कडेन ह्या जाग्यार नात. भावार्थान तांकां आमच्या मनांत आनी मागण्यांत घेवन हे पिडीवंतांच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाल आनी काकलुतसार बाप्पा, आमच्यो असक्तायो सोसूंक आनी आमच्यो दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी खालतीपणी मागता. ह्या आमच्या पिडीवंत भावा भयणाचेर बोलेपणाचो किरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची गोठाय, ओतम्याचें तीरपण, दुखी कोतींनी सोंसणीकाय, भलायकेची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती, खरो मोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टां दुखांत तुजेर भवार दवरूं आनी तुका तिवून भोवूं. हे परी भावा भयणाच्या एकवटान सदांकाल जिवूं आनी संतोशान तुका वाखाणू. तुजो जियेताय आनी राज चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर्वदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार